सगळीं उबी रावया. सान फ्रांसिस शावेराच्या रिलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतीन मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा खाली तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागयोन फ्रांसिस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिन वाजता. तुज्या पुताच्या कुर्साचे नदोर रावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रिलिकेची दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पयत कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सौभागेलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमेन. Sorvesporato porvo, sordora poros vorto, sorvesporaci mondi, soglia poros usvorti, devacia dongrațoluia, Dacia mundi ranzumuia, Devacia dongrațoluia, Dacia mundi ranzumuia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बहिणी बाबूनो आयज देवाचें उतर आमकां उदीक करून देवाचेर पात येवन जेवंक उलो कोत्ता. दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितांत देव वावुरता. देवाक आमचें पडलोलें आसा हें स्वत मानून घेवंक हे मिसांत आदार आनी करपा दर एकल्याक मागून घेवया. आनी हे पवित्रतेंत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. कांय फावटी देवाचेर विस्वास दवरून आमी फावती परी आमचें जिवीत करूंक नासतलीं. देवाक कांय फावटी आमी शिणल्यांत आसतलीं. सगल्या पातकांची दोग धरून देवाची आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान शिजून तोंडान विचारून वायट आदारून पडयत सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करारांत म्हूण रांदून मागता. सर्पदवेदांत आमची गाकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सास्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somiakat lutko, somiakat lutko, kat lutko. Krista kat lutko, Krista kat lutko, kat lutko. Somiakat lutko, somiakat lutko, kat lutko. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी गोरसो बापा मुखार आमी दवरुया. हे मिसांव भेटयता म्हजी आवय पासत मिगेली नाका नेरो तिका बापान सास्तांचें सूख फाव केले पुरो म्हूण हे मिसान मागुया. तेच भाशेन आपणा पासत माग म्हणल्यार जी दुवेंत आसात पिडेंत आसात बरी भलायकी मागतात तांकांय बरी भलायकी आमी मागुया. मोगाल बापा पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकांच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्यात.
तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे दाय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियास राजाच्या मन्नाच्या वर्सा एका उंच शिवासणार बसलोले हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी पवित्र जागो भुल्लो. ताचे वयर आसले सेराफीम. हाका जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. 2 तांचे मुखामळ धापूंक, 2 तांचे पांय धापूंक आनी 2 उडून वचूंक. ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दोलबाराचो सुरवेस्पूर, सगलो संवसार बोल्ला ताच्या वैभवान. बोब मातोल्याच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर दुवरान बोल्लें. हांवें म्हणलें, कसल्या दुलडिऱ्या बेसार हांव आसां, कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेळ्या होट्याचो मनीस आनी मेळ्या होटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबाराच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीन वेदी वेलो चिमट्यान काडलो एक इंगळो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओठाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओठाक लायला. तुजें पातक काडून उडयलें आनी खोटेपण धुवन काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमचो संदेशकार कोण जायत? हांवें पुर्तिपाळ केलो, हो पळय, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. वैभवान नेसलोलो सुरवेस्पूर राजवट चलयता. एकदां परत म्हणुया, वैभवान नेसलोलो सुरवेस्पूर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सुरवेस्पूर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सुरवेस्पूर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब, वैभवान नेसलोलो सुरवेस्पूर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोनाय तसो थीर केलाय. औरंबाक तावन तुज्या शिवासण गोट उबें आसा. सासनाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब, वैभवान नेसलोलो सुरवेस्पूर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलना. संवसार सोरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतली पवित्रताय. जबाब, वैभवान नेसलोलो सुरवेस्पूर राजवट चलयता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zöld szarveszparák, zöld zöld. Zöld szarveszparák, zöld zöld. Zöld szarveszparák, zöld szarveszparák. Zöld szarveszparák, zöld zöld. जेसू नांवा खातीर बेमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देव आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Zöld szarveszparák, zöld zöld. Zöld szarveszparák, zöld zöld. Zöld szarveszparák, zöld szarveszparák. Zöld szarveszparák, zöld zöld. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या दोनया परस चाकोर बरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. घराव्याच्या दोनयांक बेलझबूल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या घरच्यांक त्या भोवन आनी कितें म्हणचें नात. ते बसत तांकां भियो नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलें उकटें जाल्या शिवाय रावचें ना आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उच्चें ना. हांव तुमकां कळयत काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडांत सांगात आनी कानांत फुटलें तुमी आयकतात तें पाठसारांत रावन पोरगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्या ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच वाऱ्यान हेमकोणान नाश करूंक जाता ताका उदीक भियात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय,
तुमचे तोकलेचे केस सगळे मेजलोले आसात म्हणटोच तुमी भियो नाकात शेरक्यांच्या बिऱ्या परोस तुमी ओदीक वर्दी देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर पोरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पोरगोडटलो पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणे तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी बाबांनो, ही काणी तुमी केन्ना ना केन्ना आयकले आसतली पूण आयच्या दिसा परतून आनी एकदां ह्या नियाळाक आमी आयकुया. एक फावटी एक ल्हान भुरगो आनी एक बापूय उलयता आसतना भुरग्यान बापायक म्हणलें, हाव बीग इज गॉड? देव केद्दो व्हडलो आसा? आनी ह्या प्रस्नाक जबाब दिवंक पाय चिंतूंक पडलो. आनी तेच वेळार एक विमान गेलें, एअरप्लेन गेलें आनी ह्या बापायन आपल्या पुताक म्हणलें, डू यू सी दॅट एअरप्लेन? तूं तें विमान पळयताय? आनी त्या वेळार त्या भुरग्यान म्हणलें, पळय हांव पळयतां. वॉट इज द सायज? ताची सायज केदी आसा? आनी ह्या वेळार भुरग्यान म्हणलें, इट इज स्मॉल, धाकटें. आनी बापायन म्हणलें, ओके बरें आसा. आनी दुसऱ्या दिसा ह्या बापायन आपल्या पुताक एका एअरपोर्टाचेर व्हेलो आनी एअरपोर्टाचेर ताणें विमानाक दाखोवन म्हणलें, वॉट इज द सायज ऑफ द एअरप्लेन? ह्या विमानाची सायज केदी आसा? आनी ह्या वेळार ह्या भुरग्यान म्हणलें, ओ इट्स ह्यूज. आनी तेच भाशेन ह्या भुरग्याक पायन म्हणलें, आर डिस्टन्स विथ गॉड रिलेट्स हाव बीग इज गॉड. आमचो कितलें डिस्टन्स आमी देवा सरशी दवरतात तें जावन आसा देव केद्दो व्हडलो तुज्या जिवितांत. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, आमी जायते फावटी देवाक प्रस्न केला आसतलो, देवा तूं म्हज्या जिवितांत नाय, तूं देवा म्हज्या जिवितांत तूं दिसती पडोनाय. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, देव आमच्या जिवितांत आसा पूण देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कोण भाशेन दिसती पडटलो जे वेळार तुजो आनी ताचो संबंद कितलो लागशिल्ल्यान जाता ताचेर दवरलेलें आसा. जरी तर मागण्यांत तूं देवा मुखार लागीं आसाय जाल्यार देव तुका व्हडलो, जरी तर तूं देवा कडचो पयस आसाय जाल्यार तुका देव ल्हान दिसतलो. आयज असलेंच कितें धोरण आमी शुभ वर्तमानांत पळयतात. शिसांक आयज जेजून धाडलोलें आनी आपलो वावर करूंक मिसांव करूंक तांकां उलो केलो आनी एकदां तो तांकां म्हणटा, आपूण तुमकां धाडटा आसतना ही आज्ञा दिता, तुमकां हांव सांगना तुमकां सगलें सरळ मेळटलें, तुमकां सगलें बरें मेळटलें. तुमकां जायतीं जाणां पयसा येतलीं पूण तरी पूण उपरांत पयसा येतलीं ती बरीं आसा पूण देव तुमच्या सांगाता आसा, कारण देव तुमच्या बराबर वावुरतलो आनी देव तुमकां आदार दितलो. अदीक करून तो म्हणटा, तुमचे तोकलेचे केस पासून मेजलोले आसा, कारण देवाक आमच्या दर एकल्याचें पडलोलें आसा. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, जो मनीस देवाचेर पातयेवन जियेता तो देवा लागीं सदांच लागीं आसता. आमच्या जिवितांत आमकांय जायते हुस्के आटे विटे आसात पूण आमी देवा मुखार कोण भाशेन येतात काय? आमचे आटे विटेच प्रस्नूच घेवन येतात काय? वो देवाक आमी केन्ना आर्गां दिवंक दिनवासूंक येतात काय? प्रत्युशा भयणी बाबांनो, आयज देवाची उतर आमकां नियाळ करूंक आपयता. म्हजो आनी तुजो संबंद देवा सोबय कितलो तीर गोट आसा काय? आयच्या पयलें वाचप आमकां इसायास प्रवादी उगडास करता, देव सोर पोतबेदार, देवा मुखार हांव उबो रावंक ओन उपकारी ओन म्हाका फावो ना पूण तरी पूण तो देवाची तुस्त करून देवाक वाखाणीत आपलें जिवीत फुडें व्हरता. आयज होच संदेश आमी घेवया. आमच्याय किरकोलपणांत आमी देवा मुखार या, देवा मुखार आमी सोरपटुया, देवा मुखार आमी सदांच लागीं येवन ताच्या पावलांनी आमी चलुया आनी त्याच वेळार आमचें जिवीत देवा मुखार आमी खात्रेचीं करूंक पावतलीं. हे मिसान वाडो घेता आसतना हीच कृपा आमकां मागुया. ताची पाटलावदारां कशीं देवाक ओळखून घेवंक, ताचेर पातयेवन जिवंक आमकां आदार आनी कृपा ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. C38. Tukas Bapa sur moci bidang tuka ekane Tukas Bapa sur moci tu chiste corcashele
मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर रावता कशे तुझो महिमो परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. म्हज्या भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेटे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळसांव आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सोर कालियान सोर ते आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचले. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारी उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मोन्नाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केलें. अशें ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच स्थळ्यान आमी गायता. Dorvarato sorves urtu Surgami sonsar bola Tuja voibova Utsorgitu kasoi soi Utsorgitu kasoi soi Sorves porace navi Yetata kasoi Utsorgitu kasoi soi Utsorgitu kasoi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले खोशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची रोगोत. पातकांचें बोगसोळें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें मोशा उगडासाक करात. Lavartaco good porgotuja. Sumia Jezu ami ondokata Ani ekachitle pijeta Itle pauti tu voibovanesu Ami tuce moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोंड आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेश्वर वेस्ताल उलय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवनी बापा, सिमाव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाड. पुनर्जीवनपणाचो बरोबास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबार मरी देवाची माय संगती, सांजुसे तिचो पोती, भाग्यवन धर्म दता सांजुसे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपटान सोरपोत बिदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सास्तांच्या सास्तांक आमेन. आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडाराचे सुक्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवास आनंद रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्याचे सोक्रेस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर तेस्कार आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत रास वर चलयता सास्तांच्या सास्तांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच स्वरान म्हाका भलायकी मेळटली. देव जाता मनशाचें काम, लिपलोलो उंड्या रुपान, ताणें वाडलें भुकेल्यान, पिवूंक दिलें ताणेल्यान. ताचो मायमो मितमेन आशिल्लो, ताचो मायमो मितमेन आशिल्लो, ताचो मायमो मितमेन आशिल्लो, ताचो मोग मितमेन आशिल्लो, ताचो मायमो मितमेन आशिल्लो, ताचो मायमो मितमेन आशिल्लो, ताचो मायमो मितमेन आशिल्लो, ताचो मोग मितमेन आशिल्लो. Volneam durpol grestan, sangati dunia cakra, eka cevna kusoili, soli burgi devaci, taco majmu mitmen ashilo, taco majmu mitmen ashilo, taco majmu mitmen ashilo, taco mo mitmen ashilo, taco majmu
מתמנשלו דעצומיימו מתמנשלו דעצומיימו מתמנשלו דעצומו מתמנשלו Soklim biravia. Pratuya. Papa, देवोरत्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार T29. सोदांचा धार तुझो जावं शिवून ह्या मागण्याचो उद्दार तुका केलाय देखून आदार आसरो पातक्याचो सोदांच आयतो आला शिरो दिमाये आमकां तुजो सोदांच आयतो आला शिरो दिमाये आमकां तुजो